हालीसराक डेंग्यू मलेरिया सारख्या साथीच्या दुयेंसांनी वाढ जायत आसा। पूण फातोडेच्या जिल्लो न्यायालया लागसार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर नगरपालिकेचे कोयर हाडून उडोवप चालूच आसा। फकत गार्डनाचोच कोयर न्हय तर हेर कोयरूय उडयल्लो दिसून येता। मडगांव नगरपालिका हांगा आनीक एक संसडो करपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न थळाव्या क्रॉयडन मलेरियान उप्रासला। ह्या कोयराक लागून आनीकूय दुयेंसां पातळपाक शकता अशी भिरांत थळाव्या मदीं पडल्या। बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावचो अशी तांची मागणी आसा। म्हाका कळना एक्चुअली हिंगा हे सगळें तेमी स्टार्टिंगा म्हणलें की ओनली एनवायरमेंटल वेस्ट मीनिंग लायक ट्री दिस थिंग कटिंग्स एंड ऑल वॉट एवर दे ट्रिम्ड इन द ऑन द रोड साइड्स तेच उडयतले म्हण। आतां चोवपाक गेलो जाल्यार देर इज नॉट ओनली द ट्रिमिंग ऑफ द ट्रीज विच हेज बीन डम्प्ड हियर। हांगा आतां कंस्ट्रक्शन डेब्री आहा, हांगा पळयल्यार हिंगा प्लास्टीक आहा, कॅन्स आहाय आनी कितें आहा, ऑल मिक्स्ड वेस्ट। हाव आर दे डुईंग दीस? तुमी कितें हिंगा आनी एक सोंसडो करपाक सोदताय? हिंगा ओल्ड मार्केटां आनी एक सोंसडो करूंक सोदताय तुमी? चेअरपर्सन इज डुईंग अ गुड जॉब नो डाउट ओवरऑल फॉर द म्युनिसिपॅलिटी, बट तुणें हेजेर लक्ष घालपाक जाय। हे आसात ओपिनियन पोल स्क्वेराचेर रवींद्र भवन आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या मदीं हो जागो येता आनी हांगा जर फाटल्यान जो जागो आसा तो जी सुडान एक्वायर केल्लो जागो थंय मडगांव म्युनिसिपालिटी गार्बेज डंप करता। हांगचे लोकांचें म्हणणें आसा की मडगांव म्युनिसिपालिटी हांगा ह्या ओपन प्लेसीचेर आनी एक संसडो करपाक सोदता काय कितें, असो गार्बेज डंप तांकां करपाक मेळटा काय कितें। हाजे पयलीं आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सनाक विचारिल्लें की तुमी हांगा डंप करता तेन्ना ताणें आमकां सांगलें की आमी फक्त जो ग्रीन वेस्ट आसा गार्डन वेस्ट होच हांगा डंप करतात। पूण आतां हांगा अशें दिसून येता की हांगा मिक्स वेस्टूय डंप केल्लो वता मोठ्या प्रमाणान आनी ताजे वयर मागीर माती घालून तो पुरयल्लो वता। हांगा मोठ्या प्रमाणान उदकूय साचिल्लें आसा, ताका लागून वेक्टरबोर्न डिजीज म्हणजे डेंगू बिंगू पसरपाचे चान्सेस चड आसात। एक म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें परमिशन आसा काय हांगा डंप करपाक, हे एक प्रश्न आसा। मडगांव म्युनिसिपालिटी अजून हाजेर कांयच सांगपाक सोदना। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग मलकर्णीकार।